नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इतले दीस आमी मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन तुमच्या फुड्यान येताले आणि आयज एका खास रिजना खातीर अशा एका गांवान आयला ज्या गांवान आमी एक हेरिटेज एक सायट आशिल्ले भरपूर अशी आमचे गोंय आनीक सुंदर करपा सारकी सायट आशिल्ल्यो अश्यो जायती देवळां हेरिटेज सायट्स आशिल्लो एक मतदारसंघ आणि जातूर म्हाका दिसता की राजकीय घडामोडीक बरोच वेग आयिल्लो आसा आणि पुराय गोंयचें लक्ष ह्या मतदारसंघाचेर आसा कारण हो मतदारसंघ दर फावटी एक इंट्रस्टींग कितें तरी नवीन ट्विस्ट घेवन येता. ह्या फावटी मतदारसंघान बोवाळ ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. राजकारणी जे आसा तांच्यांनी ऑलरेडी ढोलार बोडयो मारपाक सुरू केल्ली आसा. जायते पक्षान येता वता, दुसऱ्या पक्षान वता, आपले कॅम्पेन करता, सगळ्यो गोश्टी बरोबर आसा. पूण एका रिजना खातीर आयला कारण एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघान काम करपा खातीर जे एक धनुष्य उखल्ला आणि ते आजून पर्यंत तेंच्यांनी बऱ्या तरेन सांबाळून घेतलेलें आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार तांचें विजन. ह्या मतदारसंघा खातीर जेंच्यांनी विजन पळयल्लें आसा, तांच्यो गोश्टी आसा त्यो आमी ह्यान पयलीं सुद्दां आयकल्या. हांव आसा मये मतदारसंघान सद्या आणि अशे एक व्यक्ती जशें आमी तुमकां पयलीं सुद्दां सांगलें आपली लायफूच तांच्यांनी झिरोंतल्यान आज एका शिखराचेर व्हरून पावयल्ली आसा आणि आयज परत एक फावट मयेचें सुपूत मये गांवा खातीर कितें तरी आपलो योगदान आसचो ह्या खातीर वावरपाचो प्रयत्न करता. ते म्हळ्यार युवा नेते आणि उद्योजक मिलिंद पिळगांवकर सर. वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं हांवें एक गजाल सगळ्यान पयलीं सुरवात करतना म्हळी की ढोलार बडयो पडलेल्यो आसा कारण खुबश्यो गोश्टी राजकीय घडामोडी पळयता. हांगासर ऑलरेडी सुरू जाल्ल्यो आसा त्यो म्हळ्यार पक्षान एका वचप, तो सोडून दुसऱ्या पक्षान वचप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी लोकां कडेन म्हणजे मिटिंगे घेवप हे सगळ्यो सुरू जाल्ल्यो आसा. आयजच्या दिसा मये मतदारसंघाचे राजकीय घडामोडी कश्यो पळयता? परत एकदा नमस्कार. मये मतदारसंघ तुम्ही जसो म्हटलो प्रास्ताविकान की हो एक इंट्रस्टींग मतदारसंघ आसा आणि प्रत्येक वर्सा इवन फाटले इलेक्शन जर तुम्ही पळयले जाल्यार मयेची टिकेट ही सामकी एकदम लास्ट टायमारूच जाल्लेली. बरोबर. हे कित्याक जाता हेजेर आमी एक विचार करपाक जाय. आतांच्यो ज्यो घडामोडी ह्या 15 दिसाच्यो घडामोडी पळया. आमचे मये मतदारसंघान एक 4-5 कॅन्डिडेट असले, अशें म्हणजे ते स्वता कॅन्डिडेट म्हणून समजताले. आमी भितरले एक. आता ह्या 4-5 दिसान 15 दिसान तुम्ही पळयशी जाल्यार कोण तरी हे पार्टीन वयता, कोण तरी ते पार्टीन वयता. आता ह्या 2 दिसांक पळया, एक 15 दीस पयलीं एका कॅन्डिडेटान एका पक्षान प्रवेश केलो. बरोबर. 15 दीस जाले, काल पेपराचेर येयला पयर की तो आनी दुसऱ्या पक्षान वयता. म्हणजे हे जे आसा पळय हितूर एक आमी समजपाक जाय की प्रत्येक कॅन्डिडेटान जे मतदार आसा पळय, तूं जो प्रोग्राम करता मतदार राजा म्हणटा पळय, ह्या मतदारांक राजा दवरले ना, ह्या मतदारांक लाचार करपाचे प्रश्न आहा हे सगळे. अरे आयज तुजो विचार आसता की बाबा आपूण एका पक्षान, 15 दिसांनी तूं म्हणटा दुसरो पक्ष, आनीक 15 दिसांनी म्हणटलो तिसरो पक्ष. म्हणजे लोक खंय येयले भितर. मतदार जे आसा पळय, जे तुका मतां घालता, निवडून दिता एक आशेन की बाबा आमच्या खातीर तूं कितें तरी बरें करतलो, तो मनीस ते लोकांचे थंयच सोडटा आणि तेजी विचारसरणी कितली चंचल आसा की तो आयज हांगा फाल्यां थंय. तो लोकांच्या खातीर वयता काय आपल्या खातीर वयता, हेजें आन्सर जें आसा पळय ह्या प्रश्नाचे ते मतदारान सोदपाची गरज आसा. मतदाराक प्रॉब्लेम कितें आयज काल की तांकां एक कळपाक जाय की कोणूय जर कॅन्डिडेट आसा जाल्यार तो कॅन्डिडेट बाबा खरो आपल्या खातीर कितें हें करता सगळें काय आमच्या खातीर करता. आणि ह्यो ज्यो ह्यो बेबके भशेन उडक्यो मारपाच्यो आसा पळय हेजेरसून ते लोकांक कळपाक जाय. बरोबर. की तांकां जे कॅन्डिडेट म्हणटा आमी तांकां मतदारांचे खरोखर कितले पडलेले आसा. बरोबर. हातूंत एक गोष्ट म्हाका खरेंच दिसता की तुमी उलयल्या उपरांत की मतदार म्हणटा किंवा कार्यकर्ते म्हणटा तांची सारकी एक हालत जाता अशें दिसता. कारण तांच्यांनी विचार तरी कितें करप. जेन्ना एक लिडर आपूण ह्या पार्टीन किंवा ह्या विचार आपल्याक आवडटा, हे विचार पडटा ह्या तरेन उलयता आणि दुसऱ्या दिसा ते विचारांच्या अगेन्स्ट जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका दिसता मतदार जे आसा तांचे सुद्दां म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लेम तकलेन सुरू जाता. पूण आमी एकदां मतदारूय म्हणटा की हां ते आसूं गेलो पार्टीन बऱ्या खातीर गेलो. मतदारांक अशें खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता तुमी? हे सगळे जर आमी बारीक जर लक्ष घेतलें जाल्यार जेन्ना अशे जे मनीस आसता पळय जे तत्वा शिवाय खंय वचूं शकता हांकां मतदारान आयडेंटिफाय करून घरा धाडपाक जाय. आणि ते जर मतदारांनी जर केलें
जाल्यार प्रत्येक मनीस आपूण कसलोय जर विचार करता तेन्ना तो तकलेन बसोन विचार करून तेजेर तो कितें तरी डिसिजन घेतलो. अशें न्हू की आयज आपल्याक अशें सांगलें आयज हेवटेन वयता आयज तेवटेन वयता, अशें जावपाक जायना. आनी हें जर आतां इलेक्शन जावच्या पयलीं जर जाता जाल्यार तो मनीस किंवा कोण तो आसा पळय तो इलेक्शन जावन कितें करतलो, म्हणजे तो त्या 5 वर्सांक करपाक कितें सोदता हें आमकां आतां कळटा. आतां फॉर एग्जाम्पल पळय आमी 2007 इलेक्शन लढल्या, 2005 आमी एके पार्टीक 16 वर्सां जालीं. तेज्या उपरांत आमी इलेक्शन लढले, तेज्या उपरांत 2 इलेक्शनां गेलीं. 2012च्या इलेक्शनान युती जाली, BJP मोगो युती जाली, मोगोन तो सीट BJPक दिलो. त्या टायमार आमी म्हणपा जाताले न्हू की आमचेर अन्याय जाला, आमी ते इंडिपेंडंट रावपा जाताले. आमी इंडिपेंडंट रावल्यार 2 गोश्टी जाताले, आमी निवडून येवं किंवा ना येवं, पूण आमी दुसऱ्या पार्टीक BJPक डॅमेज करूं शकताले म्हणून आमी करूंक ना न्ही. आमी BJP बरोबर रावले, तेका डबल मतांनी निवडून हाडलो. 2017 भाशे बरोबर युती जाली गोवा सुरक्षा मंचाची. आमी त्या टायमारूय म्हणू शकता आसले की कोणा कडसून तरी दुसऱ्या कडेन कितें करुया आनी कितें घेवया आनी पार्टी चेंज करुया. ना, म्हणजे स्थिरता जाय. जी स्थिरता आसा म्हणजे कशें आहा, तुका मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. डेव्हलपमेंट करपाक जाय तुका निवडून येवपाक जाय. हेजो अर्थ असो न्हू की तूं सगळें सोड आनी फक्त जंप मार बेब्या भशेन, फक्त निवडून येवपाक जाय म्हणून ना, तशें करपाक जायना. सी मतदार आयज काल असो आहा, सुजाणणे आसा, शिकलेलो आसा, आनी म्हाका तरी दिसता की मतदारसंघान ह्या आमच्या मये मतदारसंघान हे वेळा लोक विचार करून मतां मारतले. लोक अशा मनशाक मतां मारतले अशें म्हाका दिसता की जेणी मतदारसंघान एकाच तत्वान एकाच निश्ठेन उबो रावला. हे तुमी पळया न्ही, तुमी आतां ह्या 15 दिसां पयलीं एक आमचो मयाचोच एक कॅन्डिडेट एका पार्टीनसून दुसऱ्या एका म्हणजे इंडिपेंडंट असो आसलो तो दुसऱ्या पार्टीन गेलो. त्या दिसा तेणी कितें कसलें भाशण केलां, कितें उलयलां एका पक्षा बद्दल तें विचार करा. आनी आतां तो परत चेंज करूंक सोदता. म्हणजे हांव कित्याक हें उलयतां, हांव मया बद्दल उलयतां. तशें गोंया बद्दल उलोवपाचें जाल्यार खूब राजकारण घडटा सद्या. गोंयाचें राजकारण सद्या ह्या इलेक्शनाक जें घडपाचें आसा पळय हें एकदम विचित्रच घडपाचें आसा. आजून कांयच जावंक ना. तुम्ही एक 15 आनी एक 4-5 दीस रावा, 15 तारीख पर्यंत पळया कशें जातलें तें. आनी ह्या उपरांत जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो पळय तेन्ना आनीक हेज्या परस भरपूरूच चेंजीस जावपाच्यो आसा. बरोबर. आनी एक प्रश्न तुमकां खास करून विचारपाक सोदता. तुमी म्हळें की आतां इतले मयान चेंजीस हें पयलीं सुद्दां जाल्लेले आसा. 2007 ते 2017, कारण 2017 नंतर ते आतां पर्यंत लोकांक सगळ्यो गोश्टी याद आसा, मयान कितें जालां सारकें आसा. थोड्यो गोश्टी पयलींच्यो याद करून दिवच्यो पडटा. 2007 ते 2017 पर्यंतचे मयांतले राजकारण किंवा मयांतल्यो घडामोडी किंवा मयाची उदरगत कशी पळयली तुमी? पळया, आमचे मयाचो एक बॅड लक म्हणू शकता आमी. आनी हांवूच म्हणिना, तुमी सुद्दां जेन्ना मया मतदारसंघात जेन्ना भोंवतले पळय, लोकांक विचारतले, तुमी कोणाय खंयच्याय एका मनशाक तुमी विचारा, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, म्हणजे तो खंयचे तेजे पार्टी एफिलिएशन आसा आनी ना आसा अशें म्हणिना. प्रत्येक मया मतदारसंघाचो मनीस तुमकां हेंच म्हणटलो, आमकां सदैव गेली एटलिस्ट एक 10-15 वर्सां अशे आमचे प्रतिनिधी मेळ्ळ्या जेंच्यांनी आमच्या खातीर आमकां जाय तशें काम करूंक ना. आनी हांवूच म्हणटा अशें न्हू, अशें न्हू की हांव इच्छूक आसा म्हणून म्हणटा. तुमी मुद्दम तुमचो मतदार राजा तुमचो कार्यक्रम आसा, त्या कार्यक्रमा मार्फत तुमी विचारा. तुमी पळया न्ही, तुमी स्वता कोणाक लोकांक विचारा. हांव जे आतां पयलीं 10 वर्सां एक आमचो आमदार आसलो, एका परिवाराचो आसलो, आतां 5 वर्सां ही जाली. ते ती 10 वर्सां घेया किंवा खंयची ही 15 वर्सां सगळीं घेया, आनी एक तिनूच म्हाका अशे मोठे प्रोजेक्ट किंवा मोठी कितें कामां जी आसा पळय आमच्या रस्ते, लायटी, हे सोडून दी. ह्यो कितें ह्यो बेजीक ह्यो जाताच, त्यो सुद्दां जाल्ल्यो ना आमच्या मतदारसंघात. पुणून 3 अशे व्हडले कितें प्रोजेक्ट जाले अशें कोण दाखोवंक शकता म्हाका? ह्या मतदारसंघान आमचे अशे 3 प्रोजेक्ट कितें जाल्या हे म्हाका दाखोवचे कोणी, सांगचे कोणी तरी की बाबा हें आपूण केल्या म्हणून. अशे प्रोजेक्टूच ना न्हू. आमकां अशे लोक जे आसा पळय न्हू ह्या मतदारसंघात, अशे लोक मेळ्ळ्या जेंच्यांनी स्वता जॉब विकल्यात, आनी हे संबंद मतदारसंघात जाहीर आसा. असल्या लोकांक आमी फुडें काडूंक सोदता काय? आनी हे आमच्या भुरग्यांक फुडें सकाळी कितें तरी बरें करतले काय, फाल्यां सकाळी निवडून येयले काय, हेच जे लोक जे आसा पळय हेंच्यांनी नोकऱ्यो ज्यो विकल्या, ज्यो मतदारसंघाच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय आसल्यो, त्यो मतदारसंघाच्या भायल्या लोकांक पयशे घेवन ज्यो विकल्या, ते फुडें इलेक्शनाक सपोज निवडून येयले करतले कितें, हेजो विचार मतदारान करपाक जाय. खूब बऱ्या तरेन तुमी एक्सप्लेन केले. विचार करपा सारकी गोश्ट आसा.
फाटल्या 5 वर्साची गोष्ट लोकांच्या फुड्यान आसा, पूण ताच्या पयलींचे 10 वर्सां सुद्दां 3 प्रोजेक्ट खंयचे जशे सर म्हणटा दाखोवच्या मयान जाले अशे. कांय गोश्टी आसा ज्यो म्हाका तुमचे कडेन आतां उलोवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हळ्यार तुमच्या विजनाचेर. जे समस्या आसा आनी ताचेर तुमी तोडगो काडप हो म्हत्वाचो आसता. खंयच्याय आमी म्हणटा की फक्त राजकारणान एकामेकाचेर आरोप केले म्हणून जायना, किंवा त्यो गोश्टी आसतात कारण लोकांक समजोवपाकूय जाय की कितें जालां, कितें घडलां तें. बट प्रॉब्लम्स कितें आसा आनी ताचेर समस्या कशी जावपाक शकता हाजेर तुमकां कितें दिसता मेजर जर आमी प्रॉब्लम घेवपाक गेले जाल्यार सगळ्यान पयलो तुमकां इशू कितें दिसता मयान सद्या? सगळ्यात परस मेन इश्यू जो आसा पळय, आमी एक जर सुरू केलो फॉर एग्जाम्पल लायटीचोच घेवया, इलेक्ट्रिसिटीचो घेवया. आतां पळय इलेक्ट्रिसिटी आसा पळय न्ही, ही पेड इलेक्ट्रिसिटी आसा, बरोबर. प्रत्येक घराक मिटर आसा. अशें कांय खंयचेंच घर ना ज्या घराक लायट फुकट दिता गव्हर्मेंट. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ही पयशे दिवन घेवपाची वस्तू. आनी जर आमी पयशे दिवन घेवपाची वस्तू फॉर एग्जाम्पल आमचे सपोज आतां आमी नेटवर्क फोनाचे सपोज ते सारके ना जाल्यार रोखडें आमी वचून कंप्लेन करता. कित्याक आमकां अशें दिसता की आमी पयशे दिता. अरे पूण लायटूय तशीच आसा, लायटीकूय आमी पयशे दिता, पूण ती प्रत्येक दिसा डेली कमीच कमी 2-4 आमच्या तरी पिळगांवान तरी 2-4 फावटी तरी कमीत कमी वयता, बरोबर. आतां कित्याक वचपाक जाय? आतां हेजेर इश्यू मेजर इश्यू कितें आसा तर म्हाज्या हिशोबान जेन्ना हांवें स्टडी केली तेन्ना कळ्ळें की बाबा आमचो जो भाग आसा पळय हो दोंगराळी भाग, हे गांव आमचे सबंद गोंयांत तशेंच न्हू. अशी गोंया सुंदर आमी कित्याक म्हणटा, अशी गोंया अशी फ्लॅट लँड ना. गोंया सगळें दोंगर आसा, नदी आसा, जॉग्राफिकल एरिया तशी आसा. हेज्या कारणा खातीर हांगा डिसरप्शन जे ओवरहेड केबल्स आसा पळय ताका डिसरप्शन जावपाचे खूब चान्सीस आसता. पूण ते जर डिसरप्शन जर जावपाक जायना जाल्यार ताका सोल्युशन आसा न्ही. आतां पळय जगान तुमी जर खंय गेले डेव्हलप नेशनान किंवा बरे बरे डेव्हलपिंग नेशन इवन आफ्रिकन नेशन्स जाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग इज द मस्ट. म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग एकदां जालो काय पावस पडो, झाड पडो, कितें जावं लायट वयची ना न्ही. पूण ते आमी आतां केन्ना करूंक सोदता? आमी आतां 21st सेंच्युरी म्हणटा, आमी विचारूच करिना असले गोश्टींचेर. मागीर तो कोणी विचार करप? हे विचार करिना म्हणजे कशें 5 वर्साचे आपूण एकदां आमदार जालो आपूण सगळें गेलें मागीर पळोवया. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सांगलें. आनी येस ह्यो गोश्टीक स्टडी लागता, स्टडी करची पडटा. ते प्रत्येक लिडरान करपाक जाय आनी ते खातीर हांवें म्हळें की तेंचें विजन, तेंचें जें एक ध्येय आसा मया खातीर तें इंट्रस्टींग आसा आनी म्हाका त्यो गोश्टी आवडटा. दुसरी गजाल तुमी म्हळें की डिजरप जाता बिकॉज ऑफ हेज्या खातीर झाडां पडटा, कितें जाता. आनी एक गोश्ट तातूंत भाई एक आसा की जायतीं वर्सां ट्रान्सफॉर्मर हे चेंज करप आसता खूब वर्सांनी, किंवा कनेक्टर्स आसता, वायरी आसता चेंज करप आसता. त्यो केलो वता अशें दिसना. सी पळय एक गव्हर्मेंट जो आसा पळय न्हू, गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, बरोबर. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता की प्रत्येक आमदाराक आनी जो मंत्री जाता ताका दिसता की आपलो टेन्युअर इज द थिंग, तो आपले 5 वर्साची चिंतता. त्याच जर आमदारान आनी मंत्र्यान जो जाता पळय, ज्या गव्हर्मेंटात ज्या डिपार्टमेंटाचो तो मिनिस्टर जाता, तेणी सपोज एक 20 वर्साचो किंवा 25 वर्साचो जर प्लॅन हातीन घेत जाल्यार ताका असल्यो गजाली करपाक मेळटा न्ही. सी प्रॉब्लेम कशें आतां आमची थिंकिंगूच शॉर्ट आसा न्ही. आतां हेल्थ केअर फेसिलिटी पळया तुमी. आतां हेल्थ केअर फेसिलिटी सपोज आमच्या मतदारसंघाचेच तुमकां घेवपाचें जालें जाल्यार आमच्या मतदारसंघान आमचे हे आसात सब हेल्थ सेंटर आसा, पिळगांव आसा, मया आसा, सगळे कडेन आसा. पूण हेच जर हेल्थ सेंटर जे आसा पळय रे, हांगा जर बरो पाठपुरावो जर डॉक्टरांचो जर करीत रेग्युलर बेजीसचेर. दुसरे जे आमचे जाणटे आसात हांकां ज्यो टॅबलेटी फॉर एग्जाम्पल कोण हार्टाचे आसा ताका हार्टाचे टॅबलेट्स किंवा ब्लड प्रेशराच्यो टॅबलेटी आसा किंवा डायबेटीसच्यो आसा गुळयो, ह्यो बारीक बारीक गुळयो आसा, ह्यो म्हयन्या 2-2 म्हयन्याच्यो जर आमी पाठपुरावो तांकां घरा व्हरून जर करीत न्हू, आनी हाका व्हडलें कितें आमचे कडेन ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन आसा ह्यो फेसिलिटी, त्यो फक्त तांकां घरा कडेन पोस्त्यो करीत थ्रू पंचघरां न्हू, की प्रत्येक पंच जो आसा हो प्रत्येक घरान पावता. कितें त्या पंचाच्या थ्रूच जर करीत न्हू हे की बाबा तुमी प्रत्येक तुमची जबाबदारी की तुमच्या वॉर्डान कितले लोक आसा जाणटे जेंकां ह्यो गुळयांची आवश्यकता आसा, तेंच्यान तो पाठपुरावो जर व्हरून करीत न्ही जाल्यार सुद्दां जाता. पूण कोणी तरी लीड घेवपाक जाय न्ही तेच्या खातीर. ही विजन तरी आसपाक जाय. एक्झॅक्टली वॉट्स मेन इश्यू. हेल्थ जे एक
गोष्ट आसा ती म्हाका दिसता सगळ्यात म्हत्वाची आसता आनी हेल्थ सॅक्टरान जाता तितले चड इन्वेस्ट करप तितले कमी म्हणपाक शकता बिकॉज लोकांची हेल्थ जर सारकी आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी सारक्यो जावपाक शकता. आनी एक मेजर इशू जो म्हाका खुबशे फावटी हे जाता की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आसल्या कारणान तुमी सुद्दां एक उद्देजक आसा, एक बिझनेसमॅन आसा आनी युवा नेते आनी युवा बिझनेसमॅन म्हणटा तुमकां. तुमी ह्या इशूचेर कशें टॅकल करपाक शकतले? सी पळया, गव्हर्मेंट जॉब आतां पळय गव्हर्मेंटान जॉब काडल्या खूब आनी गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे जाल्यार ते एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय सगळे ऑफकोर्स थोडे अशे आमदार मंत्री आसा जेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच चडशे जॉब वयता आनी मये मतदारसंघ असोच आसा की आमकां हांगा येयलेले जॉब सुद्दां दुसरे कडेन लोक विकतात. कितें आमी सपोज निवडून येयले जाल्यार एक गोश्ट हांव नमूद करपाक सोदतां की जॉब जो आसा पळय गव्हर्मेंट जॉब हो कोणाकूच मये मतदारसंघान विकत घेवचो पडचो ना. हो जॉब फुकट मेळटलो ही म्हाजी 100% हमी आसा. आनी कोणायकूय जर कळ्ळें सुद्दां न्हू की बाबा एक जॉब विकला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका गुपीत सुद्दां जर बरयलें जाल्यार हांव तेजेर एक्शन घेतलो. म्हाका ते सगळ्यान चड व्हडलें अनाउन्समेंट तुमी केलें. सामकें 101% गव्हर्मेंट जॉबा खातीर कोणाकूच खंयच्याच भुरग्याक पयशे दिवचे पडचे ना ही म्हाजी हमी 100%. ह्या इंटरव्यूचा हायलायटूच हो आसा कारण आमी म्हणटा सदांच की खुबशे फावटी कंप्लेंट्स येता की जॉबा खातीर पयशे घेतात, पयशे घेवन जॉब दिलो गेलो वता. पूण येस आयज एक अशे व्यक्ती म्हाका दिसता फर्स्ट टायम एवर की तांच्यांनी ओपनली सांगला की जर कोणाकूय दिसले निवडून आयल्या नंतर ते की आपल्याक जॉबा खातीर पयशे घेतले कोणी जाल्यार तांकां सरळ येवन सांगल्यार कोता येता की अशें जालां म्हणून. आनी तांच्यांनी एक गोश्ट सांगली की जॉबा खातीर केन्नाच गव्हर्मेंट जॉबा खातीर पयशे दिवचे पडटा पळय ते बंद करपाचे. म्हाका दिसता खूब बरी आयडिया आसा आनी खूब बरो आनी म्हाजे कडल्यान बेस्ट ऑफ लक सर तुमच्या खातीर हाज्याक पयलींच सांगता. दुसरी आनी एक गोश्ट दोन नमूद करूंक सोदता हांव. दुसरी म्हणजे सपोज आमी निवडून येयले जाल्यार आमचे कडेन येवपाक खंयच्याच कार्यकर्त्याक घेवन येवपाची गरज ना. आमचे कार्यकर्ते जे आसतले सगळे मतदारूच आमचे कार्यकर्ते. कोणाचें काम आसा तेणें डायरेक्ट येवपाचो अजूनय आतां सुद्दां आनी ऑफकोर्स आतां सोडूनच दी निवडून येयल्या उपरांत की आतां कोणूय येवं शकता हरशीं म्हणून आतां खंयच्याय कॅन्डिडेट कडेन गेले जाल्यार ते वेलकमूच करतात. पूण इलेक्शन जालें एकदां निवडून येयलें न्ही जाल्यार मागीर ह्या कार्यकर्त्याक घेवन यो त्या कार्यकर्त्याक घेवन यो अशें करतात. तें करपाक जायना. आनी म्हत्वाची तुमी एम्प्लॉयमेंटाचेर विचारले. सी एम्प्लॉयमेंट जर आमी आपले इराडिकेट करतले जाल्यार इम्पॉर्टंट कितें की बाबा प्रत्येक घरान एटलिस्ट एक नोकरी मेळपाक जाय. ती मागीर गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट आसूं. गव्हर्मेंट सगळ्यांक दिवं शकना, प्रायवेट दिवची पडली जाल्यार मतदारसंघान इंडस्ट्रीज येवपाक जाय. इंडस्ट्रीज येवपाक जायो जाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ज्यो बारीक बारीक इंडस्ट्रीज आसता पळय रे एक 500 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट आनी तितूर एक शेड 300 स्क्वेअर मिटर तसली उपकारची ना. एक मोठो क्लस्टर येवचो पडटलो. बरे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज म्हणा किंवा FMCG इंडस्ट्रीज म्हणा, नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्रीज म्हणजे जेचे करून कमीच कमी 500,000 लोक कामाक लागतलो. अशी जर एक इंडस्ट्री जर गोंयान आमच्या मतदारसंघान येत ती मया येवं शकता, ती कारापूर येवं शकता, ती मावळिंग्या कुडचिरा येवं शकता. ह्या कित्याक ह्यो हांव जागा मोस्टली कित्याक म्हणटा की हांगा जागा आसा. ती चोडणा आमचे कडेन तितली जागा ना. कित्याक पिळगांव आमचे कडेन येद्यो मोठ्यो जागा ना, नार्वे आमचे कडेन जागा ना तेद्यो, शिरगांव आमचे कडेन जागाच ना. आमचे कडेन आसा हे 3 पंचायतींनी मया, कारापूर, वन मावळिंगे कुडचिरे. ह्या 3 पंचायतींनी सपोज 5 वर्सां किंवा 2 जर येयल्यो न्ही जाल्यार कमीच कमी आमच्या जे यूथ आसा पळय हेंचो ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं शकता. तुमी स्टडी केला अशें दिश्टी पडटा. ना 100%. सी आमी ते तूं कितें सांगता आमी गेली आतां 15-16 वर्सां हेतूर आसा. आमी ऑलरेडी ब्लू प्रिंट तयार केल्लो आसा. फक्त प्रॉब्लम कसो आसा की प्रत्येक फावटी आमकां कशा हेजे कडेन युती जाली तेज्या वांगडा राव, परत तेजे कडेन युती जाली तेज्या वांगडा राव. ह्या फावटी आमी निर्धार केला की आमचो मतदारसंघा खातीर आमी भितर पडटले आनी हे फावटी आमी पडटलेच भितर. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी ह्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता जे तुमचे प्लॅन्स आसा आनी तुमी जे तरेन एरियाजूय सांगलो की बाबा हांगासर फ्लेक्सिबल आसा अशे तरेच्यो इंडस्ट्रीज येवप एक दिश्टी पडटा की येस एक पॉसिबल आसा गोश्ट जी इतली वर्सां जावं नाशिल्ल्यो त्यो गोश्टी घडामोडी त्यो चेंजीस जावपाची शक्यता आसा. एक प्रश्न तुमी आत्तां म्हणलो की तुमकां मेळपाक कोणाकूच कार्यकर्त्यांक घेवन येवचें पडचें ना किंवा बाकीच्यो गोश्टी करच्यो पडच्यो ना. आयज एक गोश्ट पळयता एक आरोप जाता की मयान आमदाराचें ऑफीस ना म्हणून. तुमचें ऑफीस आसतलें हांगासर काय सगळे गांवांनी आसतलें? पण न्ही सी दुसरें आनी एक हांव आयज उलोवंक सोदिनासलो पूण तुमी सांगलें म्हणून आमचें ऑफीस ऑलरेडी बिचोले आसा. आतां बिचोले कित्याक
मतदारसंघान कित्याक ना तर बिचोले हो आमचो सगळ्यांचो बाजाराचो दीस मागीर बिचोले येवप सगळ्यांक इजी. पूण सपोज अशें धरून चल आमी फाल्यां आमदार जाले जाल्यार आमी कितें ठरयलां की प्रत्येक म्हयन्यान एक पंचायतीन आमदार पावपाक जायो वीथ गव्हर्मेंट मशिनरी. म्हणजे तूं म्हण तूं तुजे कलेक्टर ऑफिसांतलो ऑफिसर, BDO, मामलेदार ऑफिस, मागीर तुजें PWDचो ऑफिसर, हे सगळे गांवांत प्रत्येक म्हयन्यान पावपाक जायो. आनी प्रत्येक म्हयन्यान पावल्या उपरांत बाबा लोकांचे कितें समस्या आसा त्यो नोट डावन जाल्यो दुसऱ्या पंचायतीन, तिसऱ्या पंचायतीन. जेन्ना परत त्याच पंचायतीन येतले पळय तो पर्यंत तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय आसला. आनी सॉल्व जावंक ना जाल्यार त्या कन्सर्न ऑफिसर बाबा कित्याक जावंक ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी. एक दीस तूं थंय गेला, बाकीचे दीस 28 दीस तुजे कडेन आसा, त्या 28 दिसान तुवें ते प्रॉब्लेम सॉल्व केले काय ना आनी करूंक ना जाल्यार कित्याक करूंक ना. म्हणजे लोकांक ऑफिसाच्यो फावटी मारपाच्यो पडोंक जायना. जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा हें लोकां कडेन पंचायतीन पावना. पंचायतीन कित्याक म्हणजे प्रत्येक घरांत तुका वचूं शकना तूं. पंचायतीन जर ते तूं केलें न्ही जाल्यार पंचायतीन जेची काय समस्या आसा आनी आमदार ज्या दिसा पंचायतीन वयतलो त्या दिसा त्या पंचायतीच्या सगळे पंच ते मागीर तुज्या बरोबर आसूं पंच किंवा ते ऑपोजिशनान आसूं सगळ्या पंचांक, सरपंचांक, डेप्युटी सरपंचांक एका इन्फॉर्म करपाक जाय की आपूण अमक्या अमक्या दिसा येतलो आनी तेंच्यांनी ते वचून लोकांक इन्फॉर्म करपाक जाय की बाबा अमके दिसा आमदार येतलो, तुमच्यो कितें समस्या आसा त्यो आमदारा कडेन तुमी हाडा. म्हणजे तुमकां तो त्रास ना की बाबा ऑफिसान यो तो ऑफिसान मेळटलो काय ना हो प्रश्न ना. आमदार लोकां कडेन वचात न्हू जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आमचो प्रॉब्लेम कसो आमी एकदां निवडून येयले 5 वर्सां लोक मागीर मारूं लोकांनी घरा कडेन येवप. लोकांनी कित्याक येवपाक जाय. तूं घरा कडेन वच न्ही, मतां मागून तूं घरा वयता. मागीर जेन्ना तुजें काम आसता पळय लोकांचें तेन्ना ते तुजे कडेन कित्याक येवपाक जाय. तूं म्हयन्यान एकदां वच तेंचे कडेन. बाकीचे दीस आहा पळय तूं आसा एवेलेबल, बाकीचे तेंच्या म्हयन्या खातीर जी रावो शकना कामां तेज्या खातीर अवश्य तुजे कडेन येतले ते. म्हाका दिसता आयच्या ह्या इंटरव्यून एक धडाधड 2-3 जे तुमी स्टेटमेंटूय केले ते धरा आनी तुमचे जे आश्वासनां आसा म्हाका दिसता येस ज्या तरेन ते उलयल्या ज्या तरेन तांच्यांनी गोश्टी सांगल्या त्यो जर जाल्यो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां नंतर मये आमकां आसा तशें न्ही जाल्यार एक वेगळे मये नवे मये पळोवपाक मेळटले. 100%. सी पळया दुसरें आतां मया आमचो कनेक्टिविटी कसो आहा पळया. मया आमचो जो मतदारसंघ आसा पळय न्ही वो आमच्या राजधानीक तेंकला चोडणा थ्रू, तो महाराष्ट्राक तेंकला मावळिंग्या थ्रू. कुडचिऱ्या मावळिंग्या जाल्यार थंयसून महाराष्ट्राची बॉर्डर. पुणून कनेक्टिविटी जी आमची आसा पळय ही आमकां पणजे कडेन ना. पणजे कडेन ना कित्याक म्हणटा हांव, आमकां सपोज आतां पणजे कोणाक वचपाक जाय सकाळीं सपोज तुका 7 पणजे वचपाक जाय जाल्यार चोडणाचे फेरयेक तुका कमीत कमी 1 वर लागता. बरोबर. म्हणजे तूं तो 1 वर तुजी गाडी चालू दवर गरमेन कित्याक तुका गरमी जाता म्हणून AC चालू करचें म्हणजे पेट्रोलूय तुजें वयता, टायमूय तुजो वेस्ट जाता. हे सगळो लुकसाण न्हू मनशाक. ना जाल्यार तेका वयचो पडटा बिचोलच्यान असो गेलो म्हणजे तो ज्या जाग्यार तो 15-16 किलोमिटरान पावतलो पळय त्या जाग्यार तेका 30 किलोमिटराक वयचो पडटा. म्हणजे तो जर ब्रिज जायत जाल्यार आमची कनेक्टिविटी पणजे कडेन गेली. म्हणजे आमकां जे आतां फॉर एक्झाम्पल वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा आतां आमच्या पिळगांवच्या हांगासरल्या भुरग्यांक मयाच्या भुरग्यांक जर किंवा मावळिंगच्या भुरग्यांक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरो जॉब मेळ्ळो जाल्यार वचपाक जाय जाल्यार तो पयलीं चिंतता आपल्याक पावतलो काय ना आपूण टायमार. फाल्यां सकाळीं सपोज हो जर ब्रिज जालो म्हणजे रस्ते कनेक्टिविटी जातले. रस्ते कनेक्टिविटी जाले जाल्यार तेका इवन वेर्ना पणजे तो वचपाक कांय न्हू तेका. एक गोष्ट हातूंत आसा की प्रत्येक मॅनिफेस्टोचेर पुलाचो इश्यू येता पूण अजून पर्यंत काय जायना कित्या खातीर. सी पळय प्रॉब्लेम कशें आसता ना मॅनिफेस्टो करप ही एक फॅशन जाल्ली आसा. मॅनिफेस्टो करता आनी ती 5 वर्सां उपरांत ते मॅनिफेस्टोक पळयना परत 5 वर्सां उपरांत नवो मॅनिफेस्टो. सी पुलाचे इश्यू आसा कितें लँड एक्विजिशनाचो इश्यू आसा. परत थोड्यांक पूल जायो अमके कडसून थोड्यांक अमके कडसून नाका. पण ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा न्ही ह्यो जर सगळे जे स्टेक होल्डर आसा हेंचे कडेन जर बसात आनी सगळ्यांक जर कॉन्फिडन्सान घेत जाल्यार हो इश्यू सॉल्व जावंक शकता. सी बाय एंड लार्ज तुमी एक गोश्ट तुमकां याद आसतली काय म्हाका खबर ना जेन्ना कोंकण रेल्वे फर्स्ट टायम जेन्ना गोंयान येयली पळय न्हू कोंकण रेल्वेक असो विरोध जालो की लोक म्हणना कोंकण रेल्वे येयली म्हणजे गोंयान हें जातलें तें जातलें. तेच लोक जे विरोध करताले तेच आयज कोंकण रेल्वेन बसून सगळ्याक वयता. बरोबर. म्हणजे सी आमकां एक फॅशन जाल्या डेव्हलपमेंट कसलें जाय जाल्यार तेका ऑब्जेक्ट करप. सी ऑब्जेक्ट करपाक जाय पूण ऑब्जेक्ट केलो तुमचो कितें इश्यू आसा पळय तो तेज्या खातीर ऑब्जेक्ट करा प्रोजेक्टा खातीर न्हू. तो इश्यू तुमचो सॉल्व जाता एकोमोडेट करून घेता जाल्यार तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय आनी ब्रिजूय तसोच जावपाक जाय.
बाय एंड लार्ज ऑफ वेलफेअर ऑफ पीपल म्हणटा पळय तशें ही गोष्ट खूब बरी जातली. सी कशें आसा एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय. सी डेमोक्रेसी म्हणजे कितें रूल ऑफ मेजॉरिटी बरोबर. म्हणजे सपोज एक प्रोजेक्ट आसा आनी त्या प्रोजेक्टाक थंय 100 लोकांक इफेक्ट आसा. त्या 100 लोकांक जर इफेक्ट आसा तितूंतले 95 लोक जर त्या प्रोजेक्टाक बरें म्हणटा आनी 5 लोक जर त्या प्रोजेक्टाक वायट म्हणटा तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय. त्या 5 लोकांक एकोमोडेट करपाक जाय, कन्विन्स करपाक जाय. पूण ते 5 लोकां खातीर 95 लोकांक जो 95% लोकांक पळय तो प्रोजेक्ट बंद जावपाक जायना. हेजी काळजी घेवपाक जाय. भितर ते 5 लोकूय तांकांय काय चड प्रॉब्लेम जायना हाजोय दखनाय घेवपाक जाय. ऑफकोर्स तेंकां तेंच म्हटलें तेंकां एकोमोडेट करपाक जाय. तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक जाय. मये इटसेल्फ इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी ताजेर जर उलयतले जाल्यार आमकां एक एपिसोड सेपरेटूच करचो पडटलो बिकॉज खूब कितें करपा सारकें आसा जे आजून पर्यंत हांव स्वता हें सांगपाक शकता बिकॉज हांवें पळयलां फाटले 25 वर्सां ते 30 वर्सां ताजेर केन्नाच विचार जावंक ना ज्या तरेन आमी फुडले 10 वर्सां नंतर बाबा ट्युरिजमाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जे भुरगे पास आवट जातले फुडल्या 10 वर्सांत तेन्ना तांकां हांगासरूच जॉब मेळटलो अशें केन्ना आमी चिंतूंक ना. तुमकां एक बारीक गोश्ट सांगता मयम लेक तुमी विचारलो म्हणून. हय मयम लेक आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमी हांगा येताले हय हय आनी तेन्ना फुलाच्यो बागा गुलाबाच्यो बागा ह्यो हांगा भयंकर खूब आसताल्यो. आसताल्यो. मया येवप म्हणजे थंड अशें दिसता सारकें. बरोबर. सारकें. आतां ह्या मयम लेकाचेर विनाकारण इतल्या कोट्यांनी खर्च केला. हांव विनाकारण कित्याक म्हणटा तें सांगता तुमकां. हय त्या मयम लेका हांव ते फाटीं गेल्लो. पयलीं जेन्ना भोंवपाक लोकांक बसपाक जी जागा आसताली पळय फॅमिलीक ती सगळी कॉन्क्रिटायज केल्लेली आसा. फक्त पयशे मोडूंक जाय, व्हडलो एक प्रोजेक्टाचो बजेट करपाक जाय आनी त्या बजेटाच्या थ्रू कोणाच्या बोल्सान तरी पयशे वयतले असलें काम केल्लेलें आसा. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट आतां ही मया फेमस कित्याक मया फेमस लेक थंडायेक थंड आनी बरे फॅमिली खातीर जागा. आतां तुमी मुद्दम तूं एक दीस वच त्या फॅमिलीक घेवन तुज्या बसपाक थंय जागो ना वतान बसचें पडटा. अटॅचमेंट उरना थंयसर कसलें ना अटॅचमेंट उरना. आतां पयलींचें अटॅचमेंटूच ना थंय सगळें कॉन्क्रिटायज केल्लेलें आसा. आनी जे गार्डन आसले चिल्ड्रन्स गार्डन आसले ते सुद्दां आमी मुद्दम हाजेर एक दीस ट्युरिजमाच्या दृश्टीकोनांतल्यान मये कशें पळयता तुमी हाजेर आमी करया एक दीस. मया दुसरें मया आनी एक बारीक तुमी लक्ष घेवपाक जाय. मया न्हू आमच्या खंयपर्यंत मया मतदारसंघान जे गांव आसा ह्या गांवांनी आमची सुंदर सुंदर सामकी देवळां आसा. बरोबर. ही सगळीं देवळां जी आसा पळय ही हांकां डेवलपमेंट जे आसा पळय हे गव्हर्मेंटान हात दिवन आमदारान हात दिवन हेंचे सगळ्यांचे रिडेवलपमेंट जे आसा ते जावपाक जाय. हेका फंड मेळोन ही देवळां बरी जावपाक जाय. कित्याक ही आमची संस्कृती ही आमी जपपाक जाय आनी ती जपतली जाल्यार ती आमी आतां राखून दवरपाक जाय. सी कसली गोश्ट ती जर फुडें बरी जावपाक जाय जाल्यार ताका आतां पाठपुरवठो करचो पडटलो. सो होय एक आमचो आनी आतां नारव्या जे आसा नारव्या म्हणा तुमी नारव्या जे सप्तकोटेश्वर ते आतां डेवलपमेंटाक घेतला ऑफकोर्स. तशी बाकीची देवळां आसा ही सगळीं जर घेत आनी आमी तांकां जर कितें प्रोत्साहन दीत आनी डेवलपमेंट दीत जाल्यार म्हाज्या हिसपान तो एक आमच्या मतदारसंघाक एक बरो असो हे जातलो. तुमी निवडून येत जाल्यार हे प्रायोरिटीचेर करतले. आमी 100%. आनी परत तुमकां एक सांगता आमी निवडून येयले काय तुमकां परत एकदां सांगता की गव्हर्मेंट जॉबा खातीर 1 रुपया सुद्दां कोणाक दिवचो पडचो ना. तेच मिलिंद पिळगांवकर जांच्यांनी हे स्टेटमेंट आमच्या बरोबर आसा मिलिंद पिळगांवकर सर जांच्यांनी एक स्टेटमेंट जो केला तो म्हाका तरी भरपूर आवडला आनी म्हाज्या सारकेले कितलेच युवा आसतले येस तांकां सुद्दां गोंयभरच्या युवांक सुद्दां हो स्टेटमेंट आवडटलो. अप्रिशिएटेड आनी म्हाका दिसता अशे लिडर अशे विजनरी लिडर आसप भरपूर गरजेचें आसा. तांचें विजन फुडल्या 5 वर्सांनी कितें आसतलें मये किंवा गोंय फुडल्या 10 वर्सांनी कितें आसतलें फुडल्या 15 वर्सांनी आनी ताकाच म्हणटा की एक विजन दोळ्या मुखार दवरून काम करप. भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हूण आनी म्हाका आनीकूय गोश्टी करपाक जाय ट्युरिजमाचेर उलोवपाक जाय आनी बाकीचे इश्यूज मयान आसा जे मयेकार आजुनूय दवरल्या तेंच्यांनी की बाबा हा जातलें म्हणून एक होप दवरला तेंच्यांनी हाजेरूय उलोवया आमी. सो सद्या खातीर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं सर. थँक्यू.